संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका सांडीतकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीतकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका जनननी संसारी जिणेचो आरंभ आनी मरण अंत्य हर एक जीवी जल्मता आनी मरता हे प्रकृतीचे नियम मरण कोणाकच सुख ना म्हण आमकां दूख भोगता तरी
मरणा उपरांत सर्गराजान देवा संगी ससनाक जियोंक आसा म्हणलें चिंतप आमकां धैर्य आनी भरवसो दिता। आमी भवार्थी मरणा ते आमचे यात्रीक जीवन संपयता आनी देवान ताच्या मोगान आनी दयेन आमकां तयार केल्ल्या ससनाच्या निवासा कुशीन संकता। सांत पाऊल जेजूच्या मरणा आनी जीवनपणाचो अर्थ समजल्लो धर्मदूत आमकां आमच्या मरणाचो आनी जीवनपणाचो भरवसो दिता। रोमागाराक बरोवन तो विचारता, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो? जाप दिवन तो सांगता, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैमावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पाताळ जावं, कोणी जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यातेर आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना। देवाचो मोग इतलो बलिश्ट की तो कितेंय सोसूंक शकता आनी ताका कितेंच नाश करूंक शकना। देवाच्या मोगातावन कोणाच्यानी वा खंयच्याय कारणा खातीर आमकां मेकळी करूंक जायना। देवान क्रिस्ता मुखांत आमचे ते एक विशेष संबंध स्थापीत केला आनी हो कोणाच्यानी तुटोवंक जायना। मरण देवा मदें आनी आमचे मदें वेगळासार काडूंक शकना। बगार देवा संगी अमर जिणेचो संबंध रुपीत करता। मरण जिविताक वाट आनी सासणीक जिणेचें दार। जिवीत देवाच्या मोगाची खुणा जाल्ल्या वरवीं मरण दूख हाडच्या बदलाक आमचे ते अमर जिविताचो भरवसो परगट करता। ह्या आमच्या बापूच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाक देवाचो मोग बुजवण दिवन देवान ह्या आमच्या बापूक आपल्या पुताचे महिमेवन वांटेली केला म्हणलें चिंतक ह्या मरणा वरवीं जाल्लो वेगळासार भरती कर दिवन आमच्या बापू सांगी आमी एक दीस सर्गी पावतेल्या आनी थंयसर बापाक पुताक आनी पवित्रत्म्याक दिन वाचतेल्या म्हणलें सत आमकां भरवसो दिवन। आता आमची प्रार्थना आमी देवा मुखार दवरया। बापा आमचे मागणे आयक। ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा कर आमचे फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक धार्मिकांक आनी भावार्थ्यांक ससनाच्या जिविताक वांटो दी म्हूण मागता। आमकां सर्वांक जिविताचें देणें दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केल्याय। ह्या जिविताचें मोल समजून सदांनी तुजे थंय उपकारी मनान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता। ह्या संवसाराक अंतरलेल्या आमच्या भावा भयणीक ससनीच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्ताचोय ससनाचो संतोष भोगूंक म्हूण फावो कर म्हूण मागता। आमच्या भावा भयणीच्या मरणा मरिपाक दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचें दूख थांबोवंक बळ दी म्हूण मागता। हे घडये मरणाचे तणेर आशिल्ल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता। अवघडांक बली जावन आवचीक मरण पावल्ल्यांक आनी फावो ती तयाराय नासतना मरण पावतेल्यांक तूं तांचो आसरो आनी आधार जा म्हूण मागता। सर्गीच्या बापा आमच्या बापूच्या मरणाक ते दुखेस्त जाल्ल्या आमकां सर्वांक आदार आनी भरवसो जा। आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगातावन कितेंच वेगळी करिनाका। बगा सदांच तुज्या गोपान आमकां सांबाळ। आमकां तयार केल्ल्या सर्गराजान आमी येवन पावशे आमकां तुजी कृपा दी। हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी। भागी भरवसो जेजू मोजो हे मोजे का
संसाराचे
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर ये भागे वोंदा देवा ये भागे वोंदा बळवंता ये भागे वोंदा आम्हाला काकुताची गर ये भागे वोंदा देवा ये भागे वोंदा बळवंता ये भागे वोंदा आम्हाला काकुताची गर ये भागे वोंदा देवा ये भागे वोंदा बळवंता ये भागे वोंदा आम्हाला काकुताची गर सस्ना सोविशेव सर्वेस्वरा ताकालावर आणि निरंतर प्रकाश ताचे फांकय सस्ना सोविशेव सर्वेस्वरा ताकालावर आणि निरंतर प्रकाश ताचे फांकय आमच्या पदाच्या सगळ्या संसाराच्या पंथाच्या परिफळापासून आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर 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 हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काकुताची गर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काकुताची गर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काकुताची गर सस्ना सोविशेव सर्वेस्वरा ताकालावर आणि निरंतर प्रकाश ताचे फांकय सस्ना सोविशेव सर्वेस्वरा ताकालावर आणि निरंतर प्रकाश ताचे फांकय सस्नाच्या बापाला तुका मिळता तुझ्या अधिक मोगाच्या पुताचे आमच्या सुमी आणि सडोदरा जेजू ख्रिस्ताचे गुण निरगत आत्मनिदे कोण आमच्या पदाच्या सगळ्या संसाराच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरे पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरे पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरे पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरे पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरे पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरे पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरे पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरे पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरे पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरे पार आमच्या सगळ्या संसाराची
verdoso Gesù muso Rukarya kasca anandaso Sargadai jiha baldevaso Tacha sratantu nital kello He mujhe gaya तुझी आशा वर्णो तारों का हर एक दिशा से मुझे गाया मुझे आशा वर्णो तारों का हर एक दिशा संपूर्ण विधेयपूर्ण आनंदिता सर्गा दृश्य देखता सदा आंचपोट वेवोर्ताम हान्ये तेले काकुती कुर्पा गुटमो गाचे है मुझे गाया मुझे आशा वर्णो तारों का हर एक दिशा से मुझे गाया मुझे आशा वर्णो तारों का हर एक दिशा
सदैव
तुझे थीर
निर्भर बसता बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे तुमच्या सने जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सभे असो भावेणीनो आमचो भाव इग्नेशियस गासरादो कालचरीसा ह्या संवसाराक अंतरलो आनी ताच्या मरणाक आमी सांगाता मेळ्ळ्या सुतरांनो संचिताची जिणी ह्या जिवितांत शांतीपणान जियोंक ताणें हर प्रयत्न केल्ले सादो मनीस तो मागण्याचो मनीस तो बरो मनीस तो आनी ताच्या जिवितांत जायतें केल्लें बरेपण आनी केलो वावर ताच्या खातीर कुटुंबा खातीर आनी ताचें वैयक्तीक मागणें देवाक भेटयल्ले ताच्या जिविताचे एकसुरपण कश्ट हे सकट ह्या संवसाराक अंतरला पूण ताच्या बऱ्या करण्याची इनाम जोडून तो आमच्या फुडें गेला ताचे खातीर आमी मागया ताच्या दुखेस्त कुटुंबा खातीर आमी मागया सगळ्यान दुखेस्तांक बुजवण पटयल्ली वापुरबायच्या उतरांनी कश्टांतल्यान येया वजन वयतल्यान येया हांव तुका विशव दितलो सोमी आमच्या बाबाक सासणाचो विशव दिवन दी आनी ताच्या मरण दुखेस्त जाल्या बुजोवणी म्हूण सांगून सोम्याच्या उतरांनी आमी गायन करया आमची मागणी ऐकून घे तुझ्या साकराच्या विघ्नेशाच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भाई सुरू फरमायलाय ताका सर्गीच्या सुखाक पावय तुझ्या भक्ताचो संगाती कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बापा तू सासणी मोगान आमची जतन करताय आणि मरण सोकाळू जिविताच्या उजवाडान बदलताय ह्या आमच्या भावाच्या मरण दुखे सल्ल्यांचेर तुजी दिश्ट घाल तू तांचो आसरो आनी बोड जा तुझ्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी जीवन जानवे जिवीत आमकां दिले आमी ताचे सरशी धावाशी कर ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांक ती स दुखां पुसून वेतेली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवा तुझे सशी सांग कुणी माता तू लागी देवा
संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हरमोनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हरमोनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका
खुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नावला आवयचे खुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां ओ संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करितना जर क्रिस्तात आमी मेल्यांत ताचे सोबे आमी जियेतल्या जर ताचेत आमी तिरावतात ताचे संगाता रासवड चलतल्या जेसू क्रिस्त मरणांतलो प्रथम उठला महिमा आनी पदवी ताची ससना ससना जर क्रिस्तांतय आमी मेल्यांतर ताचे सवे आमी जियेतल्या जर ताचेतय आमी तिरावतात तर ताचे सांगाता रासवड चलयतल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी मरणांतान जीवन जाल्ल्या आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भाव भयणीनो इग्नेशियस लासरादो आमचो भाऊ या संवसाराक अंतरला पूण सर्गींच्या ससनाच्या निवासाक उतरला तो सर्गार तावन आयिल्लो ताणें परत सर्गा पाटी वचूंक जाय ती ताची आशा आमची आशा आनी देवाचें योजन हें जेजू क्रिस्त मरणांतावन जीवन जालो ताच्या जीवनपणांत आमकां समेस्तांक ताणें वांटो दिला पवित्र स्नाना मुखांतर ह्या जीवनपणाचें जिवीत आपणायिल्लो आमचो भाव इग्नेशियस ताच्या मरणा मुखांतर सोम्याक पुर्तेपणी जीवनपणांत वांटेली जावं दी म्हूण सांगून ह्या मिसा वेळार आमी मागया मिसाचें बलिदान ताच्या पासून आमी भेटोवया कितें ताची अस्कत कांय पातकां आसा जाल्यार देव ताका भुगसून दी आनीक सर्गींच्या सुंचच्या निवासांत शाश्वत बिडारांत ताका दवरून दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी ह्या मिसान वांटो घेवंक आमच्या पातकांची आमी दूख धरया आमी प्रार्थुया बापा तुज्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकुळतीचो सागोर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो समदीर इग्नेशियस आमच्या भावाची कूड आज आमी मोगान मातयेक लायता तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतलें ताका सोडोवन तुज्या विसल्या सांगाती ससनाच्या सुखांत वांटो दी आनी जीवनपणाच्या रिसा कुडयात्म्या सयत तुका रूप भोगूंक पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक इजाई ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप जेरुसलेमा सगळें संतोष बरी जाया तिचो मोग करतेल्या सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा तिचे पासत रुजन करतेल्या समेस्तानो संतोष बरी जाया तिचे सवय संतोष बरी जाया बुजवण दितेली चितिस्ताना चिवण दादोशी जाया तिच्या भरलेल्या हृदयांतलें आनंदान पियेया कित्याक सर्वेश्वर अशें म्हणटा एके न्हये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन वमता त्या वळा परी राष्ट्राची संपत्ती तिच्या बाळांक हांडीर बसून व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली जशें एकावय आपल्या भुरग्यांक बुजयता
तशें हांव तुमकां बुजयतलों. जेरुसलेमान तुमकां बुजवण मेळटली. तुमी हें देखतेल्यात आनी तुमचें काळी संतोसतलें. तुमच्यो कुडी तणां परी फुलतल्यो. सर्वेश्वराचो हात ताच्या सेवकांक उगडाप जातलो, पूण ताच्या दुस्मनांक ताचो क्रोध. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Servis por mozo goli, kais maka unela. Servis por mozo goli, kais maka unela. Servis por mozo goli, kais maka सर्व मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवं सोना. Servis por mozo goli, kais maka unela. निशांत उदकासशी म्हाका पोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. कित्याक तूं मुझे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. Servis por mozo goli, kais maka unela. Servis por mozo धन्या तुझी स्तुती करता. कित्याक राजाचे घोटांक तुवें उगडल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या आशिसा म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आज ऑक्टोबराची 1 तारीख. आज जेजूच्या ल्हान फूल सांत तेरेजाचें पेस्त आनी एका वाटेन रोजार मायेचो म्हयनो आज आमी प्रारंभ केला.
ह्या म्हयन्यांत आनी माय म्हयन्यांत आमी मस्त भटीन तेर्स म्हणटा रोजारीचें भक्तीपण हे मालगड्यांनी आमकां दिल्लें दायज. जेजूचें ल्हान फूल सान तेरेस ती अंतरोन उदाहरण 125 वर्सां जाली मात्र आमच्याच काळाची सांतीण ती सरोन सुमार 30 वर्सां भितर तिका सांतीन म्हूण पासारली. आनीक आदल्या पाप साहेबान सांत जुआंव पावल दुसरो ताच्या सगळ्या 20 आनी 100 वर्सांच्या पाप साहेबाच्या काळार एकल्याक मात्र डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हूण प्रगट केल्लें. आनी तें हिका डॉक्टर ऑफ द चर्च पवित्र सभेची ती दोतोर जावन आसा म्हूण सांगून ती मस्त शिकिल्ली म्हूण सांगून न्ही. तिची लांब जिणी न्ही, मोठी जिणी, खाली 20 आनी 4 वर्सांची जिणी. ताची आवय पळय बागेवन मनशां 9 जाणां भुरगीं ती आनी ही निमाणी. आनी तांच्या पैकी 5 जाणां धार्मिकां जाल्यांत आनी ही एक धार्मीक. 15 वर्सां प्रायर भितरली माद्र जावंक ती गेल्ली. सुरवेतावन सुद्दां तिका भलायकी बरी नातल्ली, TB तिका आसली, तिका व्हडली व्हडली कामां करूंक जायनातली. ती ल्हान ल्हानशीं कामां करतली. ल्हान ल्हानशीं कामां करतना देवाच्या मोगा खातीर ती करतली. तिणेंच मस्त बटी बरोवन दवरलें आसा तिच्या ऑटोबायोग्राफांत देवाचो मोग आनी देवाच्या मोगा खातीर हांवें जियोवचें. कितले कस जाल्यार व्हडना उसमोड आनी पिराशिदा ल्हान प्रायर म्हणटाना उरलीं धार्मिकां सांगाता जियेताना कितें म्हणटात, इतल्या ल्हान प्रायाची तूं कसली पिडा तुका कितें काम करूंक जायनाय. पूण ती साक्रिस्तींत काम करतली, इगर्जींत मागणें करतली आनीक तिका कोणी तारीफो केल्यार या तिच्या विशयान कीड मट्टार उलयल्यार ती फकत हांसतली आनी काळजांत आटयतली, देवाक भेटयतली मोरये भाशेन. देखून तिच्या ल्हान ल्हानशीं कामां पळया. तिका नांव दिलां लिटल फ्लावर ऑफ जिजस. लिटल फ्लावर ल्हानशें फूल, जेजूचें ल्हानशें फूल. तिच्या विशयांत आमी आयकता हांव सर्गार्थ हांव गुलाबांचो पावस धाडटली, देवाच्या मोगाचो पावस हांव धाडटली. बऱ्या बऱ्या उतरांनी तिणें बरोवन दवरलें आसा. जें कितें ती जियेली तें तिणें बरयलां आनी सगळ्या पवित्र सभेक एक वर्ती देख आनी आमकांय एक वर्ती देख. आमची ल्हान ल्हानशीं कामां आमच्या जिवितांत देवाच्या मोगा खातीर करीचे, समर्पणान करीचे, संतोशान करीचे. कोणी कितेंय म्हळ्यार तो व्हडलो एक इश्यू करचो न्ही, बगार हांसोवन काडीचे, सादेपणान जियेचे. देवाचो मोग आसल्यार हें करूंक साध्य आसा म्हूण सांगून तिणें आमकां अपुर्बायची देख दिल्या. आनी ह्या महान सांतिणेच्या फेस्ता दिसा आमी आमच्या भावाचे इग्नेशियस लासोदाचें मरण करता. ताची जिणी सादी जिणी, ताची जिणी लांब सांतेरेजा बरी मोटवी जिणी न्हय, पूण आंकवारी जिणी आनी आंकवारी जिणी म्हणटा जायते बटी एक सुपणाची जिणी वय. आनी सांगातास लिपीड आशिरा म्हणटाना हे कश्ट बेजाराय एक सुरपण देवा भेटोवन दिवं, देवाच्या मोगा खातीर जियोवचें. इना सामू हरी एका आयतारा पोरपोरयान मिसा घेतलो आनीक तो बसचो जागो म्हाका बरो कळीत आसा. ते मोदेन्स इतल्यान सेवरीन टिचर आनी तितल्यान इनासाम भाव भयणी लगे मोदेंत तितल्यान इतल्यान बांकार बसतेली आनीक बारी देवासपण इनासामाचें भक्तीपण इनासामाचें. आनीक थोडे बटी तो इशेन आयिल्ल्या वेळार म्हजे लागीं उलोवन बसलो आसा. ताच्या उलोवण्यांत हांवें पारकिल्लें आसा तो सादो मनीस, एक बरो मनीस म्हूण सांगून. आनी त्या देखून हर एका बऱ्या मनशा थंय सर्ग संतोश पावता. आनीक आमी कितें समजता पवित्र पुस्तकांत हांव न्हू देव तांच्या बऱ्या करण्याची इनाम तांकां दितलो म्हूण सांगून. ह्या संवसारांत जें कितें ताणें बरें केलां त्या बऱ्या करण्याची इनाम देव ताका सर्गीच्या राजांत येतेश्ट मापान दिवन दी म्हूण सांगून आमी ताचे खातीर मागया. बापा उंड्या वैनाची भक्तीन समर्पितावी काणी मोगाची काणी कासंगी भेटता जिणी आमची
भावा भयणीनो, इग्नेशियस आमच्या भावाच्या आत्म्या भेटोवचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आनी महिमे आमच्या नेकिया पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घे. बापा आज आमी मातयेक लायता त्या आमच्या बाबा इग्नेशियसा पासून हो यजन तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यांत भातकाचें कत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड. तुजें सुख भोगूंक ताका बर तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां जीवनपणाचो बरवोसो उदेलो. मरण कोणाक सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बासोनी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचें जिवी सरना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून देवतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा क्रोस्त पवित्र सगळी अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन बसलो ती आपली आशिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुरण जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येड्या
सोम्या जेजू आमी अत्रेका तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कालसो तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता जेजूची कुडान रग सेवतली आमा समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलेली जे भवी सभे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्व साकराची इग्नेशसाची काकुळत कर ताका ह्या संवसारान तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं जिवनपणाचो बरो वस्तून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकुवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मता सब्यास्त्यां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन सम्यांश केले मागणे म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां ये तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दयाकुनी जिवितान सबस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता आनी तुज्या धर्मतामणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळ कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळ कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मरणांतावन जीवन जालो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी ताच्या जीवनपणाच्या जेवणाक आपणे लाभलेली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली Africa.
बसयल्या गावात बयान करता तुझ्या आदारार पावता तुझी ससाय म्हाका यात्रिका मी सर जावन आसा बसयल्या गावात बयान करता तुझ्या आदारार पावता तुझी ससाय मागता. प्रार्थुया. बापा, या आमच्या संवसाराच्या पैना वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिले. या पवित्र जेवणात तुवें पोसलेल्या इग्नेशस आमच्या भावाक सस्नाच्या जेवणा बसय म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. देखून बसा. आतां श्रद्धांजली. 27 मीस परवा आयतारा 6 तारीखेर सकाळी 11 वरांच्या मिसा वेळार आसतले. येवच्या आयतारा 11 वरांचेर 27 म्हयन्याचे मीस दवरलां, तुमकां आपोवणें दिलां. सेमिस्त्रेक गेल्या उपरांत पाटी येता आसतना दुखेस कुटुंबान बुजवणेचें जेवण आसा केलां आमच्या सकयल्या हॉलांत. तुमी सेमिस्त्रा पाटी येता आसतना शीता ह्या वाटेन येवन थंय सकयल हॉल आसा थंय बुजवणेच्या जेवणाक तुमकां आपोवणें दिलां. हांव सुवात सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्ले शिवाय कोणाच्यानीच बापा सरशी वचूंक जायना. इग्नेशियस लस्त्रादो. जल्म फेब्रुवारी 1, 1946. पूत आमकार लुईस लस्त्रादो आनी कोसेस पेरेरा हांच्या 7 भुरग्यां पैकी हो तिसरो. पयलें आनी दुसरें कारणांतर ल्हानपणांत मरण पावले निमती. मलगडो म्हणलें झू हो खांद्यार घेता. शिकपांत ऊंस सादो आनी कश्टी जिवी. स्पोर्ट्स, स्विमींग, योगा हाची अभिरुची. सायन्सान डिग्री घेवन 3 वर्सां थियोलॉजी तशेंच फिलॉसॉफी शिकप जोड कुटुंबाची जोड सोडूंक तो मुंबय पावता. थोडीं वर्सां गणित शिक्षक जावन वावर करता. भयण आनी इश्टांनी दिल्ल्या सहकारा वरवीं पयशिल्ल्या गांवाक खताराक तो पावता. थंयसर यमहा म्हणल्या शोरुमान ताचो वावर मुंदरसून आपल्या भाव भयणीच्या फुडाराक आदार जाता. मात्र न्हय, तांच्या भुरग्यांक उसले शिकप दिवंक तो कुमक करता. रोजेर आयिल्ल्या बापूच्या हातांत टायम्स ऑफ इंडिया आनी बगलेक एक रेडिओ हें सदांचें. ताणें ताकाच म्हूण दवरलें जावं पुरो 4 जोडी वस्तू. ताची रिटायर्ड लायफ कुटुंबा सांगात करसूंक तो आशेता. जिणेच्या हर एक खांतार सांगत दिल्ल्या भयण सेवरीन लस्त्रादो हिचे सांगाता पाटी माय गांवाक पेरमनुराक पावता. देवपिरांतीन वाडल्या बापूक मागणें तशें बोड. ताका मोगान आमी बाब म्हूण आपयता आनी नत्रांचो तो बाब आप. थोड्या तेंपा पयलें ताका डायस्टोनिया म्हणली प्रॉब्लम येता. उलोवंक तशेंच काण सेवंक कस जाता. मेटां काडूंक कस जावंकच्या 11च्या दिसांनी कुशेन तो इगर्जेची मेटां सोडचीं आमी पळयलां. मदर तेरेसाचो इंग्लीश बूक ताणें कोंकणीक भाशांतर केल्लो म्हूण कालच आमकां कळीत जालें. इतलो तेंप शोकेजीन लोळोन आसलो बूक तोय आज मायाक जाला. तो पिडेत आसतना ताची जतन घेतली. ताचे पासत मागल्ल्या आनी भेट दिल्ल्या सौर मोगाच्या कुटुंबादारांक वाड्यागारांक सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं. संवसारी निवासांत हांव सर्गीच्या निवासाक पैंट करच्या बापू इग्नेशियस लस्त्रादो तुका दुखी भरीत काळजान आदेवस मागता आनी आम्हा सर्वां तर्फेन मोगाची श्रद्धांजली भेटयता. सस्नाचो विशय दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांको दी आनी समाधानान तो विशय घेवन दीत. आमेन.
भाव भयणीनो, मेल्ल्या कुडी मातये लावन सो कायदो बावर्तांच्या साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची इग्नेशियसाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत जीवन प्राणा विनाशी करूं, ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळेच्या खांदार सासणीक रायच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतसो सांगात ताका फावो जाव. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदाराक येया, सर्वेस्पोराच्या दूतानो ताका मेळूंक येया. आत्म्याक ताच्या स्वागत दिवन परमेश्वरा अदितो स्वागत करू. अब्राहमाच्या गोपात देवदूत तुका व्हरून पावो. सस्नाचो विशेष सर्वेस्पोरा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश बोधयाळ बापा, आमच्या भावाचो इग्नेशचो आत्मो आमी तुजे आधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त सांगता तो पुनर्जीवन जातलो म्हूण ती बरोवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरास बाद देण्यांनी तुवें भरलोय. तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली, देखून आमी तुका आधीन वचता. सर्वेस्पर आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसार अजून आसाव ती बाबाच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्ता सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियो. क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात पुरीस मुखार व्हरा. कोणाकी मोर पडोवंक जाय जाल्यार बोगलेंतल्यान येवन मदल्यान वेचें मोर पडयली दाय करून सिमिस्त्रेक पुरुशाक मेळा. वैकुंठात घेऊन वरो, तुझ्या येण्यावेळी रक्षाची तुका स्वागत करू. आणि सर्गीच्या जेरुसल्या शेरा वरून सुवाते हावेता. देवाच्या घरा हावेता. पवित्रंबाचे सुवाते हावेता. देवाच्या घरा हावेता. जशी उदका जरी एक मेरू अत्रेकता, तशे आत्मो म्हजो तुका लालयता ये देवा. पवित्र आंबाचे सुवाते हावेता. देवाच्या घरा हावेता. पवित्र आंबाचे सुवाते हावेता. देवाच्या घरा हावेता. देवा तू
सम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस कोणांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरचे पूण तुवें पवित्र केली अशें कुडीनी उपकारता तरी जिवनपणाचो बरो सो वाडयता ही आमचे प्रार्थन मानून घे ह्या फणांत तुज्या साकराक इग्नेशसाक शांत विश्व मेळो तुमचं आमचें जिवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश बगूंक ताका पावय तूं जियेता राजवड चलयता ही ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणाचो शिंदेवान आपयलो देखून मातयेची केली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यान प्रथम जीवन जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सम्याच्या आदीन करया सम्या आपल्या शांतीन ताका वेंगो आनी माणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावापस आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव जिवनपण आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरो जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मोरचो न्हू. लाजराच्या पडात रोडलोय सम्या आमची दुखां पुसून काड मेल्ल्यान जिवंत केली आमच्या भावाक सासणी जिवीत दी आपले पाप रडल्या सोरा तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भावाक तुज्या राजान घे आमच्या भावाक पवित्र स्नान नितळ केलोय आनी पवित्रलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरण दुखे सल्ल्या कुटुंबाक भावार्थाच्या बुजवणेन आनी सासणी जिविताच्या बुरवशान धैर्य दी आमी अशें केल्ले मागणे म्हणया
तुझ्या मेल्ल्या साकराची इग्नेशसाची काकूत कर. आपल्या अकर्ण्याची शिक्षा ताका दी नाका, कित्याक तुजी खुशी पाडूंक ताका मौन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांत एकवट आयलो. तेच परी तुज्या काकुळतीन सर्गी देवताच्या वरान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात. देवा तूं भक्ती भरीत मागण्या कान दिताय. आज भक्ती निके पिवच्या या तुझ्या साकरा इग्नेशसाक विसल्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात. सासनाचो विषय सर्वेस्परा ताका लाभय. कांती दुकादामी पडया मोगाळ बाबादेव कागुण कर्मण समिया प्रार्था परमेश्वरा अधीन तो
Thank you.